काणकोण भलायकी केंद्रात कसल्योच गजाली जाग्यार नात. 108 ढकल स्टार्ट करची पडटा. 108 टायमार पावंक नाशिल्ल्यान कांय दिसा फाटीं एकल्याक मरण आयिल्लें. आरोग्य केंद्रांत गुळयो वखदांय नात. सरकाराक निवेदनां दिलीं पूण कांयच फायदो ना. आदलो आमदार आनी आतांचो मंत्री रमेश तवडकार विरोधात आसतना उपासाक बसतालो. आतां तो जाग माग करिना म्हूण आपाचे कार्यकर्ते उलयतात. भलायकी केंद्र जाग्यार पडचें म्हूण ते सोमारा सावन उपासाक बसपाचे आसात. There are no doctors, only 2 medical officers who are attending to the patients at the OPD and at the emergency. ज्या जाग्यार 14 डॉक्टर्स sanctioned आसात त्या जाग्यार 2 डॉक्टर्स आसात. There is no radiologist who can do ultrasound. It's another big scam with the private ultrasound people. So हाज्या मुखार काणकोणच्या लोकांची अशी परिस्थिती आसतली की डिलिव्हरीज रस्त्यार जातल्यो. बायलांचो दोतोर भुरग्यांचो दोतोर कित्याक ना? एक सादो भुरग्याक ताप येयलो जाल्यार ताका मडगांवां धाडचें पडटा. वखदां ना, फक्त सादी गोश्ट जी आमकां प्रेशराची वखदां म्हणटा ती वखदां मेळना. हें उपोशणाक आमी बसतले. फुडल्या सोमाराक आमी 25 मे सकाळच्या 10 वरांचेर हो उपोशण चालू जातलो. गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिवचो. Strike that Kankona Health Welfare Committee had in 2009. Believe it or not, today's Kankona MLA and Sports and Youth Affairs Minister Mr. Tavadkar himself, as the opposition MLA, was an active member of this CHWC in Kankon. He has himself sat on a hunger strike demanding better facilities. He has used this as an issue in the 2012 campaign, saying that if he gets elected and he becomes minister, he will do more for the residents of Kankon. It is 2015 now. Mr. Tavadkar, what exactly have you done for the residents of Kankon? And did you do these hunger strikes and this nautanki just to get some mileage and to... प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. कोंकणी वयर काडूंक बालभवनांत वावर करूंक जाय. कोंकणी कथा वाचनाची भुरग्यांक गोडी लागची म्हूण यत्न जावंक जाय अशें राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली. बालभवनाच्या बालोत्सवात ती उलयताली. भुरग्यांक आवडटा तें तांकां करपाक दिवंक जाय. पालकांनी आपली आवड तांचेर लादचें न्हय म्हूण विष्णू वाघ उलयलो. बालोत्सवात भुरग्यांक बाल पुरस्कार भेटयले. बालभवनांत पणजे बालोत्सव कार्यावळ दवरिल्ली. गोंयभरच्या बालभवनांतली सुमार 750 भुरगीं कार्यावळींत वांटेकार जाल्लीं. बालोत्सवांत संप्रजा मायणकार आनी प्रत्यय शेट्टीयेक बालश्री पुरस्कार दिलो. दिवचलच्या बालभवनाक उत्कृष्ट बालभवन पुरस्कार मेळ्ळो. अब मैं सुझाव देना चाहूंगी कि कोंकणी में भी ऐसे बहुत सारे काव्य होंगे जो दादी नानी सुनाती थी. कोंकणी में भी बहुत सारी कथाएं होंगी जो दादी नानी सुनाया करती थी. वो कहानियों में इतिहास है. उन कहानियों को एकत्रित करिए, इन बच्चों को सुनाइए और उनको जो काव्य है बच्चों को लय के साथ गाने के लिए कहिए. उनका कंपटीशन कराइए ताकि जो हमारा इतिहास है वो संरक्षित रखे. आने वाले समय में भी बच्चों को आईटी में जाना चाहिए, बहुत पैकेज कमाना चाहिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, सब कुछ ठीक है. लेकिन अपनी संस्कृति को हम कैसे बचा के ले चलेंगे? आज डांस बहुत सुंदर दिखाया, आज शिव के बारे में. ये संस्कृति का धरोहर संभालना एक और वही तरीका जो मैं कहना चाहती हूँ. हांव अशें मानता की भुरग्यांक ताच्या भुरगेपणांतलो खरो आनंद दिवचो अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार तांच्या गळ्यान फकत अभ्यासाची दावी बांदचे परस तांकां कलेच्या आंगणान मोकळी खेळपाक सोडात. भुरग्यांक जाय ते रंग काडूनी पितारुनी, तांकां मनाक येता तशें गावनी, तांकां दिसता तशें नाटक करुनी, तांकां जाय तें वाजोवनी. आमी भुरग्यांक सांगतात तुवें 2 वरां हें करपाचें, 2 वरां तें करपाचें, 2 वरां खेळ करपाचो, मागीर ट्युशनाक वचपाचो, 2 वरां बूक घेवन बसपाचो, 2 वरां तें. आमी तांचेर बंधन घातलां. आमी कंपार्टमेंटलायज करून उरल्या तांची जीण. हातूंतल्यान तांकां मेकळे करात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. उटाच्या आंदोलनात मरण आयिल्ले मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीपाक आरगांव ओपूंक म्हूण उटान 25 मेक सांग्यार मल्लिकार्जुन देवळाच्या हॉलांत प्रेरणा दीस दवरला. उटाच्या फुडाऱ्यांनी मडगांवां मिडियाक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ सांगली. आमचो 4थो प्रेरणा दीस मल्लिकार्जुन भाटी सांगे हांगा आमी श्रद्धांजलीच्या रुपान मंगेश आनी दिलीप यांच्या स्मरणार्थ हो पाळपाचो आसा. उटाचो फुडारी प्रकाश वेळीपाक आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार फावो जाला.
शिक्षणाच्या मळार केल्ल्या वावरा खातीर आदिवासी कल्याण खात्यान ताका हो पुरस्कार जाहीर केला. 25 मेक मडगांवां संकल्प दिसाच्या कार्यावळीन ताका हो पुरस्कार दितले. ट्रायबल डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटान जे एवॉर्ड्स इन्स्टिट्यूट केल्ले आसा तो आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार आणि तो एवॉर्ड जो आसा तो ह्या वर्सा आमचे उटाचे अध्यक्ष एक शिक्षण तज्ञ जाणी शिक्षण क्षेत्रात खूप काम केलां अशें आमचे उटाचे अध्यक्ष भौमानी प्रकाश वेळी हांकां हो फावो जाता. आमकां खूब आनंद जाता. इतले मजगती वाळपयच्या 70 इतिहास संवर्धन समितीन गोवा आरटीआय फोरमाक घेवन 31 मे वाळपय ग्रामीण अखिल गोंय आरटीआय संमेलन दवरला. गांवच्या लोकां मदीं म्हायती हक्क कायद्याचेर जागृताय जावची म्हूण हें संमेलन दवरला. ज्या प्रमाणान आयज म्हायती अधिकाराची ग्रामीण क्षेत्रांत जनजागृती जावपाक जाय त्या पद्दतीन जावं ना. जो परिसंवाद जे जातले त्या परिसंवादान देखील थोडे सामाजीक कार्यकर्ते, थोडे राजकीय क्षेत्रांतले लोक असे आसतले आणि एक बऱ्यापैकी मिक्सचर लोकांक दिसतलो. लोकायुक्त कचेरेन काम कांयच ना, मात थंय 11 कर्मचाऱ्यांक भरल्यात. आरटीआयतल्यानूच ही गजाल कळ्ळ्या. आमकां अशें लक्षात येयले आरटीआय घातल्या उपरांत की थंय कांयच काम न करता 11 कर्मचारी आहात. म्हणजे लक्षात येयला हांव कितें म्हणटा तो मुद्दो. काम तांकां कांय ना थंय लोकायुक्तान. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी देवेंद्र गांवकार. रेल्वेचो इंटरनॅशनल मास्टर थेज कुमार MS पणजे जाल्ले अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्तीत वस्ताद थारलो. ही सर्त तिसवाडी तालुका बुद्धिबळ संघटनेन दवरिल्ली. मध्य प्रदेशाचो इंटरनॅशनल मास्टर अक्षत खांपारिया उपजैतिवंत थारलो. शुक्रारा सकाळी हे सर्तीचो निमणो रावंड जालो. 9व्या रावंडान थेज कुमाराची गेम गोंयच्या अमय अवधी कडेन जाली. थेज कुमार ही गेम जिखून 8.5 पॉयंटाचो टोटल स्कोर घेवन वस्ताद थारलो. दुसरे बोर्डार IM अक्षत खांपारिया नवलगुण निरंजना कडेन खेळ्ळो. ही गेम ड्रॉ जाल्ल्यान अक्षताचे टोटल 7.5 पॉयंट्स जाले. तो रनर अप थारलो. तामिळनाडूचो N निरंजन तिसरे सुवातेर आयलो. गोंयचो उदेंतो बुद्धिबळ खेळगडो शेन ब्रागांजान 15 वर्सां पिराये गटान पयली सुवात मेळयली. ओपन गटान गोंयचो रोहन आहुजा 9वो आयलो. चलया भितर गोंयच्या अदिती प्रभुगांवकारान 6 पॉयंट घेवन 15 वर्सां पिराये गटान पयली सुवात जोडली. वस्ताद थेज कुमाराक 50,000चे पयले इनाम मेळ्ळे जाल्यार रनर अप अक्षताक 40,000 फावो जाले. ते शिवाय हेर वेगवेगळी इनामां भेटयली. हे सर्तीन वट्ट 3.5 लाख रुपयांची इनामां दवरिल्ली. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी ओमकार फळारी. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.